मनशा उडास धवर कोरोडांनी आसात घेतले दितलो तो आसा एकलो माग 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 तुका मेळटले माग 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 तुका मेळटले. विलपियाबाचें एक अपुरबायेचें गीत. माग 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 तुका मेळटलें. जेजूचीं उतरां भाऊ भयणीनो थोड्या वेळा आदी आमी आयकलीं. मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें, बोड्या तुमकां उक्तें जातलें. पूण एक सवाल आमच्या मतींत येता. आमी मागता पूण आमकां मेळना. इतलें मागल्यार आमकां कित्याक मेळना? ह्या सवालाक जाप सोदूंक आमी कितें मागता तें आमी समजचें. आमी कितें मागता? थोडे तेंपा आदीं हांव ह्या कोमेंतांत वस्ती करनासलो. तरी एका ब्रेस्तारा म्हजी एक सोय. तुमी धाडिल्लीं सकट ते सावा आमचो साक्रिस्टियन ग्रेशन एका बास्केटीन घालून म्हज्या रुमा मुखार दवरतालो आनी हांव ती ते सावा वाचतालो आनी तुमचे खातीर मागतालो. सदां ती वाचता म्हूण सांगना, पूण केदाळ पावट मेळटा त्या वेळार ती ते सावा थोडे फावटी थोडीं पडी तांतली वाचून तुमचे खातीर हांव मागतालो. आनी तांतली चडांत चड ते सावा कसली बरी भलायकी मागोन, बरी सैरीक मागोन, बरें काम या विजा मागोन, बरें फलितांश मार्क्स मागोन बरी इल्ली ती ते सावा. अशें करचें चूक म्हणून हांव म्हणना, पूण आमी तितल्यान मागल्यार पुरो गी. तितलें मागल्यार आमचें मागणें जाता गी. ह्या ताच्या चड आमी कांय मागोवंक आसा. भाऊ भयणीनो, आमी पवित्र पुस्तक वाचून जाल्यार थंयसर आमकां जायते उल्लेख मेळटात. तांणी मागलें पूण तांकां मेळ्ळें ना. एका वाटेन जेजू मागा आनी तुमकां मेळटलें म्हणटा, आनी एका वाटेन जायत्या जाणांनी मागलें पूण तांकां मेळिल्लें ना. थोडे दाखले तुमकां दिता. जुआंव वांजेलिस्त एक फावटी हेरां शिसां सांगता, जेजू सांगता तो सामारिया गांव उतरून जेरुसलेमाक वेतालो. आनी त्या वेळार सामारियागार हांकां वचोंक सोडनात, आटकळ घालतात. कित्याक म्हळ्यार जुदेव सामारिया गांव उतरून वचोंक ना. जुदेवा मदें आनी सामारियागारा मदें मनस्ताप आशिल्लो, त्या देखून तांणी आडायलें. आनी त्या वेळार जुआंव वांजेलिस्त कितें म्हणटा, सोम्या सर्गार्थान उजो हाडोवन ह्या सगळ्या गांवाक भस्म करयांक गी. आनी त्या वेळार जेजू जायत म्हणटा गी, सर्गार्थान उजो हाडोवन तो सामारिया गांव भस्म करता गी ना. तो जुआंव वांजेलिस्ताचें मागणें आयकना. आनी त्या उपरांत तोच अपोस्तल ताच्या भावा सांगाता मेळोन, जाकोबा सांगाता मेळोन जेजू कडेन एक दीस विचारतात, आमकां तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक जागो दी. जेजू तांचें मागणें आयकता ना. जेजू कितें म्हणटा, म्हज्या दाव्याक आनी म्हज्या उजव्याक कोणें बसचें म्हणून तें म्हज्या बापान थिरायलां, तांकां तें फावो जाता. जेजून तांचें मागणें आयकुना. एक दीस पेद्रू म्हणटा, जेजू तुवें कुस्टोंक नजो, कुरीस तुज्या वाट्याक खंडीत फावो न्हय. कुर्साचें मरण तें नालिसाचें मरण तुवें मरोंकूच नजो. जेजूक तो
थोडी शिकोवण दिता. आनी त्या वेळार जेजू कितें म्हणटा, म्हजे सर शिलो पयस सर सयताना देवान चिंतल्या बरी, म्हज्या बापान चिंतल्या बरी तूं चिंतिनाय. जेजून ताचें मागणें आयकलें गी जायत म्हळें गी नाका कुरीस नाका, तुवें सांगल्या बरीच हांव करतां, कुर्साचें मरण म्हाका फोव न्हय, हांव कुर्सार मरना म्हणटा की ना, तूं कुरीस घेवनूच वेता आनी कुर्साच्या त्या मरणाक आडायतल्याक म्हजे सर शिलो पयसर सयताना म्हणून कठीण उतरांनी तो बेश्टायता. बरें, जेजूकच पळोवया. गेत्सेमनी म्हळ्यार जेजू रगत घामेता आनी मागता, बापा तुजी कुशी वय जाल्यार ही म्हजी खाल्स म्हजे ताव निवार म्हणून न्हय गे. आनी ताचे सांगाता कोण आसली, खंडीत जावन मरी. आनी मरयेनी मागलें कितें आशेत, आपणाच्या पुताक कुर्साच्या मरणांतल्यान सालवार करूं. खंडीत जावन एक आवय आपणाच्या पुताचें मरण आशेना, तेंय जेजूचें मरण खंडीत आशेवची ना, आनी कुर्साच्या नालिसायेचें मरण आपणाच्या पुताक खंडीत ती आशेवची ना. खंडीत जावन तिणी मागलां आशेत, जेजूनी मागलां तें आमकां वांजेलान सांगलां. पूण बापान जेजूचें मागणें आयकलें गी, वय आयकलें दुसऱ्याच रितीन. पूण जेजून कुर्साचें मरण मरचें पडलें आनी कुर्सार मेल्ल्या कारणाक लागून तो पुनर्जीवन जाता. दुसऱ्याच रितीन बाप ताचें मागणें आयकता. तशें म्हळ्यार भोंवनो बिडिनो असले जायते दाखले आमी दिवयेत. पवित्र पुस्तकांत मागांनी तुमकां मेळटा म्हणलें आसा, ताच वखदां जायत्यांनी मागल्लें आसा आनी तांकां मेळोंक ना. तर आमी कितें मागचें, कशें मागचें, ताकाय थोडे दृश्टांत बायबलांत हांवूच दिता. पळया, साल्मावराय. साल्मावराय एक अपुरबायेचो राय. ताणें देवाक होमबोल्यो भेटयल्यो, देवाक तो मानवलो. आनी त्या राती देव ताका स्वप्नान दिश्टीक पडलो आनी म्हणूंक लागलो, राया तुका कितें जाय तें माग. आनी त्या वेळार साल्मावरायान कितें मागलें, ग्रेस्काय, आस्तबदीक, दुडू, भांगार, संवसारीक ग्रेस्काय, कुशालकाय, लांबावक, बरी भलायकी ना. ताणें कितेंच मागलें ना, हें कसलेंच ताणें मागलें ना. तो मागता कितें, देवा तुज्या परजेची सेवा करच्याक, तुज्या परजेची नितीन झडती करच्याक, जें कितें बरें आनी वायट आसा ताचे मदलो फरक जाणा जावंक म्हाका तूं जाणवाय दी. तुज्या परजेची नितीन झडती करच्याक जें वायट आनी बरेंपण आसा ताचे मदलो फरक समजूंक म्हाका जाणवाय दी. पळया कितल्या अपुरबायेचें मागणें. आमी कोणी तशें मागता गे, देवा म्हाका जाणवाय दी, तुजी खुशी समजूंक ती करूंक जाणवाय. साल्मावराया बरी आमी देवा लागीं विचारता गे. पळया ताणें ग्रेस्काय विचारली जाल्यार ती ग्रेस्काय कसो वापरतो जाणवाय नासतना. संवसारी कुशालकाय ताणें अपेक्षिल्ली जाल्यार, ते विचारली जाल्यार देव दितो कोण ना. पूण ती कुशालकाय कित्याक, त्या कुशालकायेन तो नास जातो आसलो, कित्याक म्हणल्यार ताका जाणवाय ना. देखून ताणें जें कितें देवाक जाय आसलें तें ताणें विचारलें, देवाकी मस्त खुशी जाली आनी दरबस्त जाणवाय देवान साल्मावंक दिली. एलिशा आनी एलिया प्रवादी. एलिया प्रवादी एक दीस एलिशा प्रवाद्याक मेळटा आनी म्हणटा, पळय आमचो वेगळा सारसो वेळ आयलो आनी म्हाका वचोंक, हांव तुजे सांगात आसचो ना, देखून तुका कितें जाय विचार. एलिशा प्रवाद्यान कितें विचारलें, लांबाव, बळबलायकी, सुख, संतोष, संवसारी कुशालकाय, ग्रेस्काय ना, हें कसलेंच तो विचारिना. ताच्या बदलाक एलिशा प्रवादी म्हणटा, धनिया तुज्या उर्बेचो, तुज्या उमेदीचो, तुज्या मोगाचो तो ओत्मो म्हाका दोडतो दी. एकोडो न्ही, दोडो तो ओत्मो म्हाका दी. तुजी उर्बा म्हाका दी, तुजी उमेद म्हाका दी, तुजो ओत्मो म्हाका दी. आमी कोणी तसलें कितें देवा लागीं मागता गे, बापा म्हाका तुजो ओत्मो दी,
तुज्या सेवेन म्हाका सुटसुडाय दी, उर्बा दी, उमेद दी म्हणून आमी मागता ओंगी. तो कुड्डो बार्तिमेव तो जेजूक भेट्टा आनी विचारता. ह्या ताणें विचारच्या पयलीं जेजू ताका विचारता, तुका कितें जाय? खंडी जावन जेजू कळीत आसा ताका दीस जाय म्हणून. तरी आसतना जेजू ताच्या लागीं विचारता, तुका कितें जाय? आनी त्या वेळार तो कुड्डो बार्तिमेव कितें म्हणटा, म्हाका सोम्या पळोवंक कर, या म्हाका दिसाशें कर, म्हाका दिश्ट दी. कसली दिश्ट? न्हय मात्र भायली, बदलाक म्हाका आंतरीक दिश्ट दी. आनी भौशा ताका ही दोनी दिश्टी मेळ्ळ्यो आनी त्या देखून तो जेजूचो फाटलाव करून गेलो म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा. दिश्ट मेळ्ळ्या उपरांत तो जेजूचो फाटलावदार जालो. जर तर ताका भायली मात दिश्ट मेळ्ळी जाल्यार तो दावतो आसलो, ते 9 जाण कोडकार दावरल्या बरी. पूण तो जेजूचो फाटलाव करून गेलो. कित्याक म्हळ्यार ताका आतां भायली आनी भितरली ती आंतरीक दिश्ट मेळ्ळी. देखून ताका सक्कट दिसलें देव ताका कशें पळयता आनी ताणें कशें हेरांक पळयचें तें ताका कळ्ळें. ती जावन आसा आंतरीक दिश्ट. आमी कोणी तसली आंतरीक दिश्ट देवा लागीं विचारता ओंगी. ते दोग शिस जुवांव बावतिस्ताचें शिस तें जेजूच्या फाटल्यान गेले. आनी जेजू घुंवोन तांकां पळयता आनी विचारता, तुमकां कितें जाय? तुमकां कितें जाय? कितें सोदतात तुमी? सोम्या तूं खंय रावता? ये आनी पळया. ते गेले, पळयले, आयले. आनी तांकां इतलो संतोश जालो ते हेरांकी सांगून तांकांय जेजू सुरशीं तांणी आपोवन व्हेलें. तर तांणी पळयलें कितें, तांणी देखिल्लें कितें? वय ते जेजू फाटल्यान गेले आनी जेजूचें व्यक्तित्व, ताचें जिवीत, ताचीं धोरणां, ताचीं सुत्रां, ताचीं उतरां हें सगळें आयकून ते उमेदीन भरले. ताचें जिवीत बदललें. तो संतोश घेवन ते गांवाक गेले. हेरांक तांणी सांगलें, हेरांक जेजू सुरशीं आपोवन हाडलें. तुमकां कितें जाय? कितें सोदतात तुमी? वय आमी जेजूकूच सोदता. तुजें व्यक्तित्व सोदता. तुजें जिवीत आमकां जाय. आमकां आनी एक क्रिस्त जावंक जाय. असलें मागणें आमी केदाळे मागिल्लें आसा. देखून भोंवून बिडीनो जेजू न्हू म्हाका आनी तुमकां मेळटलें म्हूण एकडे सांगलां. वय पूण ताच्या उपरांत ताणें सांगलें मस्तुपोटी आमी विचारता. ताणें कितें सांगलें? सोदा तुमी पयलें सर्गीचें रास, सोदा तुमी पयली देवाची खुशी. जर तर तुमी म्हज्या बापा लागीं पवित्र आत्म्याक मागता जाल्यार कितल्या चडीत मापान म्हजो बाप तुमकां पवित्र आत्मो दिवचो ना. वय कितलीं जाणां आमी बापाचो पवित्र आत्मो मागता. देखून जायते फावटी आमच्या मागण्यांत उतळाय आमी पळयता. आमकां तें आनी हें जाय जेजू तावन, पूण जेजू नाका. आमकां थोडीं फुलां जाय ताच्या वर्तांतलीं, पूण वर्त नाका. जेजू म्हणटा, हांव तुका वर्तच दितां, कित्याक फुलां विचारताय? हांव तुका रानच दितां, कित्याक थोडीं रूख झाडां फूल फळां विचारताय? हांव तुका म्हाकाच दितां, कित्याक तूं ह्यो ल्हान ल्हान समती विचारन? तितल्यारच तुजें मागणें संपता. देखून भोंवून बिडीनो जेजूचो अनुभव जोडूंक आमी आयिल्लीं हांगा जेजूची भक्तिका आमी कितें विचारया? वय साल्मां राया बरी जाणवाय विचारया. त्या दोगा अपोस्तलांनी जेजू लागीं तुजें व्यक्तित्व आमकां दी, तुजी जाणवाय आमकां, तुजो अनुभव आमकां दी, तुजो सांगात आमकां दी, तुजी इश्टागत आमकां दी, तुकाच आमकां दी म्हणल्यार बरी जेजूकूच आमी विचारया. एलिशा प्रवाद्यान तुज्या मोगाचोच वो आमकां दी अशें म्हणल्यार बरी आमी आमच्या जेजू तावन तुजो मोगाचोच वो आमकां दी, तुजी उर्बा, तुजी उमेद, तुजी सुटसुटाय आमकां दी म्हणून आमी मागया. सर शगुणां पैकी 3 श्रेश्ठ शगूण आसात: भवार्थ, भरवसो आनी मोग. आनी तांतल्या तांतू सर्वश्रेश्ठ मोगूच म्हणून भगवंत पावलून आमकां सांगलां. तर आमी मोग मागया, कित्याक म्हळ्यार देव मोग, देव जावन आसा मोग. आनी त्या देवा लागीं आमी मोग मागल्यार तो मोग आमच्या जिणेंत आमी जियेल्यार
तो मग आमी हेरांक वांटूंक शकतले हांव मोगाचे मनशां आमी जातले हांव ताच्या वरतें कितें आसा आमकां सर्वांक जाय सोम्याचो मोग केदाळ सोमी आमचो मोग करता या सोमी आमचो केदाळाय मोग करता पूण तो आमी मोग अनुभव करिना केदाळ तो आमी मोग अनुभव करूंक शकता त्या वेळार आमकां सगळ्यांचो शर्ता विणे मोग करूंक आमी पावता तर ह्या येवकरिस्तान भाग घेवचे आमी सोमेस्ता आज जेजू लागीं तेंच मागया मागार तुमकां मेळटलें कितें मेळटलें तसो पवित्रत्व आमकां मेळटलो तसो मोग आमकां मेळटलो ताचें सांगातपण ताचें जिवीतच आमकां मेळटलें तें आमी मागया आनी अशें आमचें मागणें आनी बरें करया उर्जीत करया तेंच भाग सोमी आमकां सोमेस्ता बाळका जेजूच्या भक्तिकांक फोव करूं दी म्हणून आयच्या मिसळ प्रत्येक सण आमी मागया.